कदंब महामंडळ पयलींच लोसात तातूंत चालू आशिल्ल्या कदंबा बसीची धडगत ना। केन्ना खंयची खंय बंद पडत, केन्ना खंय टायर फुटत, उजो पेटत, कितें जायत तें सांगून वचूं। आदी मदीं कदंबाचे ब्रेकडावनाचे असले रिपोर्ट येत असतात। कदंबाचो ताफो सध्या आसा तो असो, सगळ्यो खंय मेंटेन करून रुटार चलोवपाच्यो। कदंबाची टोटल स्ट्रेंथ 650 कदंबा बसी, 150 EV बसीस, 500 डिझेल बसीस। आता सरकाराच्या नवी स्क्रॅप पॉलिसी सकयल 15 वर्सां जाल्ल्यो बसी स्क्रॅप। सुरवात सरकारी गाडयांनी। कदंबाच्यो दर वर्साक 30 बसी स्क्रॅप जातल्यो। गोंयांत सध्या सुमार 650 कदंबा चलतात। सरकाराची नवी स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर जावसान कदंबान आतां मेरेन 35 वयर बसी रुटावयल्यान काडल्यात। सध्या सरकार कदंबाक 100 नव्यो EV बस दिवपाचो आसा। मात 650च्या ताफ्यात स्क्रॅपाक वयतल्यो कदंबाची गळटी इतल्यान भरून येवपाची ना। स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी।